ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಸಂಗತಮನ್ಯ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ ಆಸನೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಮಹಿಮಾದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿದೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿದೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ alleluia 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 alleluia
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 मुगाळ भावानो भयणीनो, आयचो नवो दीस, नवी घडी आमच्या सर्वेस्परा देवान आमकां फावो केल्या. ह्या आल्तारी बोवारी जेजूक मान करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताचें नांव वाखाणूंक, आमकांच ताका समर्पण दिवंक ह्या सकाळी हांगासर आमी आयल्या. देवाक अर्गां, महिमा आनी स्तुती जावं. Hallelujah. 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू. Ergan tuka samya Jesu. महिमा तुका सोम्या जेजू. Iman tuka samya Jesu. वंदन तुका सोम्या जेजू. Vandan tuka samya Jesu. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. Pranpat tuka samya Jesu. स्तुती तुका सोम्या जेजू. Stuti tuka samya Jesu. Hallelujah. 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 कीर्तन 116. हालेलुया. हांव सर्वेस्पराचो मोग करतां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली. हांव सर्वेस्पराचो मोग करतां, कित्याक ताणें म्हजी विनवणी, म्हजी विनंती, म्हजें मागणें आयकलें. आनी हांवें ताका उलो मारलो. त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हांवें मागलें, ताणें म्हज्या मागण्याक कान दिलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. भावनो भयणीनो, सर्वेस्पर देव आमचें मागणें आयकता. आमच्या विनवण्यांक तो कान दिता. आनी ताची रुजवात जावन आसा आमी. हांगासर तुमी जमल्यात, टीव्ही माध्यमा मुखांतर, युट्यूबा मुखांतर जायतीं तुमी ह्या घडये मागणें करनासात. सोम्याचें आराधन तुमी करनासात. सोम्याक स्तुती तुमी गावन आसात, कित्याक सोम्यान तुमचें मागणें आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो, पाताळाचे आटे बिटे मुजेर आयिल्ले. कश्ट आनी आकांत हांवें सोंसून आसलो, तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें, सर्वेस्परा म्हाका निवार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तेन्ना हांवें म्हळें, सर्वेस्परा म्हाका निवार. भावनो भयणीनो, आमकां आयिल्ल्या विघ्ना अनवरान तावन आमच्या सर्वेस्परा देवान, सोम्या जेजू क्रिस्तान, पवित्र आत्म्यान आमकां निवारलां, गूण केलां. आनी ताची साक्ष जावन आसा आमी. परत ह्या आल्तारी बोवारी सान लोरेसाच्या ह्या पुणशेताक आमी परत आयल्या ताची स्तुती गावंक, कित्याक ताणें आमकां आयकलां. कित्याक तो जावन आशिल्लो विश्वासी आमचो देव. आनी ताच्या विश्वासपणाक साक्ष जावंक आमी विश्वासी जावन हांगासर आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर वरत्या संतोषान ह्या सकाळी परत ताचें स्तुती गायन करया. संतोषान आमी सगळां उबे रावया. एक अपुर्बायेचें स्तुती गायन सांगता आमी करया. आनी थाळयो पेटोवन आमचे हात उबारून सोम्याक आमी अर्गां स्तुती गावया. Pansanko 38. 38. Jesu, Jesu, Jesu म्हणून आम्ही गावूया. गावन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गावूया. गावन 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 आम्ही नाचूया. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia.
जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. ये जेसू तू आमचे मोठे 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 तालियो ये जेसू तू आमचे मोठे 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 बर तू आमकां तुझ्या मोगान शांतीन बर तू आमकां तुझ्या मोगान शांतीन ये तू तुझ्या मोगान शांतीन बर तू आमकां तुझ्या मोगान शांतीन जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, 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 amen, alleluia, alleluia. Alleluia, taglio. Alleluia, 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 amen, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुम्याचे नाव आम्ही हरसिले ताणे आमच्या मागण्या आयकला म्हणल्या बरोवशान परत ताका अर्गां दिवंक आमी हांगासर आयल्या गुणायेन तसो मोग करूंक ताका समजोवंक ताचो ताळो आयकूंक आमी हांगासर आयल्या आज तर एक घडी बरो आमी बसयल्या कडेच मौनपणी अल्तारी रासच्या त्या उण्या रुपा रासच्या जेजूकूच आमी पळोवया त्या सोबीत धव्या उंड्या रुपार तो आमच्या मदें आसा आमच्या काळजाचे अत्रेक तो जाणा तर ह्या घडये तासो ताळो आमी आयकूंक जाय तो आमच्या लागीं उलयता आसतना ताका आमी खाण दिवंक जाय भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसच्या मोगाळ आनी स्वादीक जेजू सगळ्या काळजान सगळ्या मनान हांव तुजो मोग करतां म्हाकाच समर्पण दिवंक आज ह्या घडये तुज्या मुखार आयलां सोम्या तूं पवित्र तूं जावन आसाय वर्तो तूं पवित्र तूं जावन आसाय वर्तो ह्या साक्रामेंतान तुजें दैवीक हजरपण मेळोवन घेवंक तुका आराधन आनी स्तुती करता हांव
तुझे हजरपण, तुझो स्पर्श घेवंक आज हांगासर आयलां सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुझो मोग बगूंक हांव हांगासर आयलां. तुजी महिमा आज हांव वाखणटां. तुका अर्गां दितां सोम्या, तुका हांव अर्गां दितां. तुजे संगी ह्या सकाळींच्यो थोड्यो घडयो, थोडो वेळ, थोडी वरां तुजे संगता करसूंक आज हांव आशेतां. जशें सा लोरेसाक तुवें प्रेरण दिल्लें, जशें अंत्योकाच्या सा इनासाक तुवें प्रेरण दिल्लें, जशें आमच्या संता भोगतांक तुवें प्रेरण दिल्लें, जशें आज आमकां, म्हाका, म्हज्या कुटुंबदारांक तुवें प्रेरण दिलां, हें हांव वळखून घेतां. तुका अर्गां जावन ह्या घडये तुजे संगी रावूंक आशेतां सोम्या. तुजो दैवीक स्पर्श म्हज्या ल्हानपणांत हांव तुवें म्हाका दिवनूच आयलाय. म्हज्या कुटुंबदारा मुखांत्र, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजींत, याजका मुखांत्र, धर्म भयण्या मुखांत्र, लायक मुखेल्या मुखांत्र तुजो स्पर्श म्हाका दिवनूच आयलाय सोम्या. तुका हांव महिमा आनी स्तुती गायतां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. विविध प्रवाद्या मुखांत्र, देवाच्या उतरांच्या प्रचारका मुखांत्र, याजका मुखांत्र, ब्रदरा मुखांत्र तुवें म्हाका आपुडलाय. तुका जावं महिमा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर सोम्या परत तुजे मुखार हांव आसां. तुवें दिल्लो स्पर्श, तुवें म्हजे थंय केल्लीं सर्व अजापां हांव मानून घेतां. आनी ह्या घडये तुका गूंड रितीन वळखोंक, तुजी जाणवाय जोडोवंक, तुजो मोग करूंक, तुका जाणा जावंक, तुजी सेवा करूंक सोम्या हांव आज आशेतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भवनो भयणीनो, आज आमी आमकांच घेवन हांगासर आयल्या आसता. आमचे थंय जायते उणेपण, पिडा शिडा, आमचे थंय आसचे तोंदरे, आमची मनोस्थिती, हें सगळें आमी सोम्या मुखार हाडून आयल्या. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार हांगासर हजर आशिल्ले आमी जाणाव, आमी सतमंतांव, आमी पातयेतांव. कोडकारांक गूण केल्लो जेजू आज आमचे मुखार आसा म्हूण आमी समजतांव. केप्यांक आयकाशें केल्लो जेजू आज आमचें मावूनपण, आज आमचें केप्पेंपण गूण करतलो. मोन्यांनी उलयशें केल्लो स्वामी जेजू आज आमचे मुखार आसा. आज आमकां उलयशें करतलो, बरें उलोवणें आमकां दितलो. तोंट्यांनी सराशें केल्लो जेजू आज आमकां बऱ्या वाटेन चलोवंक शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो जेजू आमच्या दिसपट्ट्या मोरणांत तावन परत आमकां जिवीत दितलो. हो आमचो बरवसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. शतपतीच्या साकराक गूण केल्लो स्वामी जेजू परत आमकां आज गूण करतलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पेद्रूच्या ससुमायक गूण केल्लो जेजू आमच्या कुटुंबदारांक गूण करतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केल्लो जेजू आमचे थंय आसलें उणेपण भरती करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर मरल्यांक गूण केल्लो जेजू परत
आमकां आज गूण करतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. विधवीच्या पुताक जिवंत केल्लो जेजू आमच्याय कुटुंबदारांक बऱ्या वाटेन बरें जिवीत दितलो. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. तर भावनो भयणीनो परत सोम्याक स्तुती करया. सोम्याचें नांव आमी वाखाणया. सकड आमी उबे रावया. सोम्याचें स्तुती गीत गावया. कित्याक तो जावन आसा बरो. कित्याक तो जावन आसा विश्वासी. कित्याक तो जावन आसा आमचो राखणो. स्तुती गीत आमी गावया. पान संको तुमच्या बुकांत 39 पेज नंबर 39. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिये देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिये देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिये देवा. आंजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची. आंजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सौम्याची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सौम्याची. आंजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची. आंजा संगी गाव्या आम्ही देवाची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सौम्याची. ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सौम्याची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिये देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. काळजांत तावून उपकार बावून तीन वास्या सौम्या. काळजांत तावून उपकार बावून तीन वास्या सौम्या. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. काळजांत तावून उपकार बावून तीन वास्या सौम्या. काळजांत तावून उपकार बावून तीन वास्या सौम्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिये देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिये
देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जिसु ख्रिस्ता जय 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 पोवी आत्म्या जय 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 त्रिये देवा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Busya. भवनो बेणिनो कीर्तन 139 130 आणि 9 इन कीर्तन आमी वाचता आसतना आमी समजत हांव सर्वेस्पर देव आमकां जाणा आमी ताका वळखोवच्या पयलें तोच आमकां वळखता पयली वळ म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय हांव केन्ना बसतां आनी उठतां तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात पयसतावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात हालेलुया 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 भावनो भयणीनो आमचो सर्वेस्पर देव आमचो वैयक्तीक देव पर्सनल गॉड हें केवल आमकां मात्र आसचें भाग आमकां मात्र मेळिल्लें भाग खंयच्याय हेर धर्मांनी अशें बरोवन गेल्लें ना अशें संबंध आसलें ना देव महान देव पदवेदार पूण आमकां क्रिस्तांवांक तो महान तो पदवेदार तसोच तो आमचो वैयक्तीक देव हालेलुया हालेलुया कित्याक ताच्या उतरांनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता कीर्तनांनी आमी समजता देव मनशा लागीं उलयल्लो देवान मनशा संगी संबंध जोडुल्लो आनी तो त्याच देवान मनशान पातकां करता आसतना ताका तिदवून परत ताच्या मोगा खातीर आपल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडुल्लो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि केवल हे आमकां मात्र मेळिल्लें भाग Our God is a personal God. आणि त्या देखून कीर्तनकार मुखार म्हणटा हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात आयच्या काळार आमी पळयता CCTV आसात CC कॅमेरा आसात GPS आसा मॅप आसा एका व्यक्तीक ट्रॅक करूंक एका वस्तूक ट्रॅक करूंक आज तुमी एमेझॉनान तावन कांय हाडलें तर
वा ऑनलायन मार्केटींत तुमी कांयसर परचेस केलें तर तें घरा पावता म्हणसर तुमकां ट्रॅक करयत तें खंय पावलां, ती वस्त खंय आसा तुमकां ट्रॅक करयत न्ही गे. जर तर तुमी बसार बेंगलोर वेतात आनी बस तुमी बूक केलां आनी त्या दिसा सांजेर बेंगलोर वचूंक तुमी तयार आसात आनी त्या घडये तुमकां कळीत जाता बस खंयसर पावलां. उपरांत कारकोळ तावन उडपी तावन वा कारकोळ तावन मुडबिद्री तावन तशीन बेंगलोर वेता. तुमच्या घरच्यांक की तुमी खंय आसात म्हूण ट्रॅक करयत आयच्या काळार. हें सकट सुलभ आयचें आयच्या ह्या मॉडर्न काळार. तुमी गुगल यूज करतात तर इंटरनेट यूज करतात तर तुमी खंयसर आसात म्हूण आमकां हेरांक कळीत जाता, कित्याक तुमचें लोकेशन थंय ऑन आसल्यार आमकां ट्रॅक करयत. पूण पळया, आमचो देव हें सकट नासतनाय आमकां ट्रॅक करूंक शकता, आमकां सोदून येवंक शकता. आनी तेंच जेजून ताच्या जिवितांत केल्लें. मनशांक तो ट्रॅक करून गेल्लो, पातक्यांक ताणें फाटीं हाडच्या खातीर तांकां तो सोदून गेल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर आज त्याच जेजून आमकां ह्या पवित्र तेंपलाक आपोवणें दिलां आनी ताच्या उतरांक पाळो दिवन ताची महिमा गावूंक, ताची स्तुती करूंक आमी हांगासर आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत तो बरयणार म्हणटा, किर्तनकार म्हणटा, मुजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. आमच्या मोतीन कितें आसा, आमच्या जिबेर कितें आसा, आमच्या कुडीन कितें आसा, आमचो सर्वेस्पर जाणा. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावनो भयणीनो, हो आमचो बरवसो, हो आमचो भावार्थ, ही आमची आशा आनी हो आमचो संतोष. कित्याक आमचो देव, आमचो सोमी आमचे बोगलेन आसा. आमकां तो सांगात दिता. त्या देखून एका मनशान तुजो सांगात सोडल्यार, एका इश्टान इश्टिणेन तुजो सांगात सोडल्यार, कुटुंबदारान तुज्या आवयन तुज्या बापायन तुजो सांगात सोडल्यार, तुज्या पुतान तुज्या धुवेन तुजो सांगात सोडल्यार, सर्वेस्पर देव तुजो सांगात सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी त्या खातीर आमी आज सुमयाचें आराधन आमी करना आसाव. आमी हांगासर टायम पासा खातीर येवंक ना न्ही. कोणी हांगासर टायम पासा खातीर आयल्यात की ना. सकाळां तुमी सकाळीं बेगीन उठोवन रांदून दवरून बरें करून न्हेसोवन शिस्तेन तुमी हांगासर आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हाचो उद्देश सोमयाची स्तुती गावंक ह्या पवित्र थळार. प्रेज द लॉर्ड. बाबनो भयणीनो, तर त्याच सर्वेस्पराक आमी आराधन करया, ताका आमी समर्पण दिवया आमचें जिवीत. ह्या घडये आमकांच आमी हांगासर हाडून आयल्या. आमच्या सांगाता आमचे उगडास, आमचे जाल्ली आमच्या जिवितांत जाल्ली ती घडयता आमी हांगासर हाडून आयल्या. आमचे मेमरीज, आमच्या जिणेंत फाटल्या दिसांनी जाल्ली घडयता, वायट वा बरें, हें सकड आमच्या मुखांतर, आमच्या कुडी मुखांतर आमी हांगासर समर्पण दिवंक हांगासर आयल्या. बाबनो भयणीनो, आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया. कित्याक आमी रोजार मायेच्या ह्या म्हयन्यांत आमी आसाव, तेर्साच्या म्हयन्यांत आमी आसाव. रोजार माय हर एक दीस आमी मोरयेचो तेर्स करता आमच्या घरांनी. आनी ह्या म्हयन्यांत आणकी चड मापान मोरयेचो तेर्स आमी करता. तर मोरयेच्या जिवितांत तावन थोडी इन्स्पिरेशन्स, थोडी आमकां जाय पडची ती प्रेरणा आमी जोडून घेवया. कित्याक मोरी जेजूक चड मापान जाणा जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. पळया, वांजेल बरयल्ले ते शीस जेजू केवल 3 वर्सां जाणा आसले. तांकां जेजूची वळख केवल 3 वर्सां न्ही. पूण मोरयेक जेजूची वळख जेजूच्या त्या भुरग्यापणांत तावनूच आसली. 30 आनी 3 वर्सां ती जेजू खऱ्यान वळखाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. तर मोरयेच्या जिवितांत तावन
आमच्या ह्या सोम्या जेजूक आमी कशें आराधन करयेत, कशें आमचें जिवीत समर्पण दिवयेत हें आमी समजून घेवया. कित्याक हो हें वर्स आमी मागण्याचें वर्स जावन आचरण करता न्ही गी. ह्या वर्सा मागण्या विशीं कशें मागचें, कित्याक मागचें हें सगळें आमी ह्या वर्सा जायत्या नियाळां मुखांतर आमी समजून आयल्या. हांव तर परत मोरयेच्या जिवितांत तावन मोरी आमकां मागण्याच्या जिविताक एक मेलफंक्त, एक आकर्शण, एक प्रेरण म्हूण आमी समजून घेवया आनी आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताची स्तुती गावया, आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. तर ह्या घडये बसल्या सकडें तावन एक समर्पणाचें गीत आमी गावया. आमकांच परत समर्पण दिवया, सरेंडर. जर तर आमी समर्पण शिकल्या तर आमकां कसलेच समस्या आसनात. आमचें जिवीत, आमची कूड, आमची मत, आमचें काळीज, आमचें सगळें कार्य, आमचें चिंताप, आमचें प्लॅन हें सगळें सोम्याक आमी समर्पण दिवया ह्या गिता मुखांतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आराधना करू प्रभु पिता की. सांगता आमी गावया. आराधना करू प्रभु पिता की. आराधना करू प्रभु पिता की. आराधना प्रभु प्रभु पिता की. आराधना करू प्रभु पिता की. आराधना प्रभु प्रभु पिता की. हाथ उबार. आराधना, आराधना, आमचे आराधना 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 आराधना, आराधना, आराधना आराधना. समर्पण दिवया आमचें जिवीत, समर्पण दिवया आमचें कुटुंब, समर्पण दिवया आमचें काम, आमचें प्रोफेशन, समर्पण दिवया आमची टॅलंटां. कित्याक सोमी जावन आसा आमचो सोडवणदार, सोमी जावन आसा आमचो राखणो, सोमी जावन आसा आमचो पोसणार. ताका आमच्या जिविताची वळख आसा, तो आमकां जाणा. ताचें आराधन आमी करता आसतना ताकाच आमी समर्पण दिवया. आराधना करू प्रभु येशू की. सांगात. आराधना प्रभु प्रभु यीशु की. आराधना करू
यीशु की आराधना प्रभु यीशु की आदुबान आराधना 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 ओढा थाळ्यान आराधना 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 भवनो भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां देणी दिता पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता जायते फावटी आमी चिंताव पवित्र आत्म्याचें देणें हेरांक मेळना हेरांक बरें काम मेळ्ळां हेरांक बरें तालंतां मेळ्ळ्यांत हेरांक बरी सोबाय मेळ्ळ्या हेरांक बरें कुटाम मेळ्ळां जायते फावटी आमी हेरांच्या विशयान आमी आमकांच तुकून घेता पूण पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक देणी दिता आनी एक देणें जावन आसा देवाची स्तुती गावचें आनी तें आमी करूंक हांगासर आयल्या हांव एक देणें जावन आसा आमकां समर्पण दिवचें हें समर्पणाचें देणें सगळ्यांकी ना कालतेपणाचें देणें सगळ्यांकी ना पळया मोरयेचें जिवीत मोरयेचें जिवीत सदांच समर्पणाचें जिवीत जावन आसलें तरी त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्तुती करया त्या पवित्र आत्म्याची स्तुती गावया ताका आमी आराधन करया ताका आमी प्रणिपात करया आराधना करू पवित्र आत्मा की सांगता आराधना प्रभु पवित्र आत्मा की आराधना करू आराधना करू पवित्र आत्मा की आराधना करू पवित्र आत्मा की हात आमचे उभारन आराधना 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 थाळ्या आमचे उभारन आराधना 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 हालेलुया हालेलुया एकामेकाच्या हात आमी धरया हालेलुया हालेलुया ओढा थाळ्यान हालेलुया 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 आमकां आमी विसरोवन सांगता हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया. बाबा भयणीनो, मोरयेचें जिवीत समर्पणाचें जिवीत. ती आमकां आज मागोवंक शिकयता. तिचें मागणें समर्पणाचें मागणें जावन आसलें. पळया, जेन्ना आंज बुडवो आयलो, तिका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, तुजे तावन सडवंदार जल्मोवंक आसा. आनी ती कितें म्हणा लागली? येस, वय. हांव सर्वेस्पराच्या त्या उल्याक पाळो दितां. आनी तिच्या मुखांत्र सर्गीं संवसाराचो सडवंदार जल्मालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें जावन आसलें तिचें समर्पणाचें मागणें. तें जावन आसलें तिचें कालतेंपण. तें जावन आसलें तिचें विधेयपण. पळया, पळय, हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकर्ण. तर आज म्हज्या वंटान तावन, म्हज्या काळजांतावन, म्हज्या मतींतावन, म्हज्या कुडींतावन, म्हज्या त्या हाव बाबातावन, वय, हांव जावन आसा सर्वेस्पराचो साकर. हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकर्ण म्हणूंक हांव तयार आसांगी. तयार आसांगी. जायते फावटी विधेय जावन रावंक, खाल जावन रावंक जायतें कश्टांचें जाता. आज सकाळीं आमच्या पाद्रापाच्या घरा आयिल्ल्या वेळार थंयसर बाप दियोकन बाप आसलो. आनी ताणें म्हज्या लोबाचो कोडदांव पळयलो आनी म्हणालो, हांगासर गांठी आसात. पळया, हांगासर गांठी आसात. ह्यो कसल्यो गांठी? ह्यो कित्याक गांठी घालून कोडदांव घालाय? आनी तो म्हणा लागलो, आनी तूं आसच्यो 3च गांठी, एक हांगासर, एक हांगासर. आनी एक गांठ ल्हान, एक गांठ मोठी आसा, एक गांठ ल्हान आसा. असो उद्देश कितें? उद्देश, ऑफिशियल उद्देश कांय ना. तो कोडदांव इल्लो लांब जाता, त्या देखून इल्लो शॉर्ट करच्या खातीर ती गांठ घाल्या. पूण आत्मीक रितीन पळोवचें तर आमी याजाक, धार्मीक याजाक 3 आंगवण्यो करता. आनी ह्या 3 आंगवण्यांत एक दुबळे गायची, एक निस्कळपणाची आनी एक विधेयपणाची. न्ही, ती आंगवण केवल याजकांक मात्र न्ही, सगळ्यांक. पूण याजकांनी ती पाळूंक आसा म्हूण आमकां तशी एक शिकवण आसा आनी तशी एक आमची विंसवण ती जावन आसा. त्या देखून त्यो आंगवणी आमकां पवित्र. पूण हांगासर एक गांठ आसा, ती मस्त मोठी आसा. कारण कितें? कारण दुबळी गायचें जिवन जिवंक सुलभाचें म्हणयेत, निस्कळपणाचें जिवन जिवंक सुलभाचें म्हणयेत. पूण विधेयपणाचें जिवन जिवंक तें सुलभाचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें भोव कश्टांचें. केवल याजकांक मात्र न्ही, केवल धार्मिकांक मात्र न्ही, तुमकां समेत, काजारी जोड्यांक समेत, कुटुंबदारांक समेत विधेयपणाची ती आंगवण, विधेयपणाचें तें सत, विधेयपणाचें तें जिवीत जिवंक भोव कश्टांचें. पूण आमकां आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच आमकां ताचो सांगात दिता. आनी मोरी विधेय जाली सर्वेस्पराक. सोम्या, हांव जावन आसा तुजी साकर्ण म्हणूंक लागली. आनी उपरांत ती विधेय जावन जियेली. जेजूच्या त्या जल्मातावन निमाणे त्या कुर्सा पर्यंत आनी ताच्या मरणा उपरांत ती विधेय जाली. पळय, आदल्या वर्सा हांव आयिल्लो ह्याच वेळार, आनी त्या वेळार तुमकां हांव एफेसांत जिवन आसा म्हूण तुमकां सांगिल्लें. आनी थंयसर मोरी आपलें निमाणें जिवीत थंयसर त्या गुड्यार मोरयेच्या घरा तिणें जियेल्लें अशें एक थंयसर रिवाज आसा, ट्रेडिशन आसा. आनी थंयसर अशें बरोवन घालां, मोरयेच्या त्या निमाण्या दिसांनी जायतो लोक, जायते शीस, जेजूचे पाटलावदार, ते मुखेली, लिडर्स, आपोस्तल, डिसायपल्स थंयसर तिका मेळोवंक येतले. कित्याक
तिजे तावन शिकोवंक, कित्याक ती जेजूक विधेय जावन आसली, तिका गरज नासली. जेजूच्या मरणा उपरांत तिचें जिवीत ती जियेत आसलें, पूण ती जेजूक विधेय जावन रावली. आनी त्या देखून जेजून तिका सर्गीचें राज फावो केलें आनी सर्गीच्या राजाक तिका तशेंच उखलून व्हेलें. हो आमचो भरोसो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर तूं विधेय जाताय, सांता भक्तांच्या जिवितांत आमी पळयता, एक सांतीन आसा तेरेजा, जेजूचें ल्हान फूल तेरेजा. तिच्या जिवितांत ती तिच्या सुपिरियरान एक फावटी तिका म्हणलें खंय, तूं जड लायत आसतना तें उलटें लाय. आनी तेरेजा म्हणालें, ना, म्हज्यान तें साध्य ना. पूण उपरांत खालतेपणान विधेयपणान तिणें लायलें आनी त्या उलटें लायिल्ल्या जडाकी थंयसर फळां फुटलीं खंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते फावटी आमचें विधेयपण मनशांक न्ही, विधेयपण स्लेवरी न्ही, विधेयपण आमी कामागार जावचें न्ही, विधेयपण सोम्याचो उलो पाळचें आनी त्या विधेयपणा वरवीं आमकां सुटका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. त्या विधेयपणा वरवीं आमकां संतोश मेळटा. तर मोरये तावन हें विधेयपण आमी शिकता. दुसरें जावन मोरये आमकां मागोवंक शिकयता कशें, एक समर्पणा वरवीं, आनी दुसरें जावन तिच्या मॅग्निफिकाता वरवीं, तिच्या स्तुती गायना वरवीं. पळया, मोरी एक आमचे बरींच एक स्त्री, आमचे बरींच तिचे थंय ती सर्गीत हांव देंवन आयिल्ली न्ही, आमच्याच बरी एका कुटुंबांत जियेल्ली. आनी त्या वेळी जेन्ना ती एलिझाबेथीक मेळोंक गेल्ली, त्या कर्कट्या वताक त्या गुड्यार ती चलोवन गेली, 60-70 किलोमिटर ती चलोवन गेल्ली. गर्भेस्ती जाल्यार एलिझाबेथीक मेळोंक गेल्ली. उपरांत थंयसर एलिझाबेथीच्या गर्भांत थंय आसलेल्या त्या बाळशान उडी मारली आनी सर्वेस्परा देवाक, पुताक, जेजूक तो वळखूंक लागलो. आनी उपरांत मोरयेन तिचें स्तुती गायन केलें. म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उरता. मोरयेचें स्तुती गायन पळया. ती म्हणना म्हजी कूड संतोसता, ती म्हणना म्हजें आसलें आस्तबुदीक संतोसता, ना, ती म्हणटा म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजो जीव संतोसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागचें म्हळ्यार तें आपलो आत्मो संतोसतना देवाक आमी अर्गां दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोरयेचें जिवीत आमकां हर एक घडी संतोश पावोवंक, हर एक घडी आमच्या आत्म्यांतावन सोम्याची स्तुती करूंक, तुज्या आत्म्यान, तुज्या कुडीन, तुज्या सगळ्या सक्तेन तूं देवाक अर्गां दी, ताचो पाटलाव कर, पवित्र पुस्तक म्हणटा. तर जशें मोरयेन केल्लें तशें आमी करूंक आसा. तर एक घडी बरो आमी मोरयेचें तें प्रेरण घेवन देवाक आमी स्तुती करया. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारीर आमचे सोबे आसा. तर देवाक मोरयेक देवान आमकां मोरयेचें देणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, मोरयेक आमकां दिल्ल्या खातीर, मोरये तावन आमकां शिकयल्ल्या खातीर आमी आज देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भावनो भयणीनो, मोरयेचो जीव, मोरयेचो आत्मो देवा थंय एक जाल्लो. एक जावचें सुलभायचें न्ही. कित्याक आमकां आमचीच म्हणली एक आयडेंटिटी आसा, आमकां आमचेंच म्हणलें नांव आसा, आमचेंच म्हणलें काम आसा, आमचीच म्हणली शिस्त आसा, आमचेंच म्हणलें तालेंत आसा. खंयचोय व्यक्ती आनी एका व्यक्ती बरी ना. आमचेंच म्हणलें टेम्परामेंट आसा, आमचेंच म्हणली सायकोलॉजी आसा, आमचेंच म्हणलो जिवीत आसा. अशें आसतना आनी एकल्या संगी एक जावचें तें भोव कश्टाचें. तुमकां काजारी साक्रामेंता मुखांतर तुमच्या घोवा कडेन, तुमच्या स्त्रिये कडेन एक जावंक एक अवकाश. तुमच्या त्या उदारपणान तुमी तुमच्या इश्टा इश्टिणी कडेन एक जातात. तुमच्या त्या रक्त संबंधान तुमच्या आवय कडेन, तुमच्या बापाय कडेन तुमी एक जातात. पूण जाल्यार एका मनान, एका
सक्तेन एका त्या मनोभावान जिवोवचें भोव कश्टाचें. आनी केन्ना साध्य आसा जेन्ना आमचो सोल, आमचो आत्मो, आमचें बिईंग, आमचें जिवीत आनी एकल्या संगी एक जाताना मात्र थंयसर थंय सांगातपण आसा. ना तर आमी केवल फ्रेंड्स जावन जियेता, को पार्टनर जावन जियेता, एक व्यक्ती जावन जियोंक आमकां साध्य ना. पूण मोरी देवा संगी एक जावन जियेल्ली, ती जेजू संगी एक जावन जियेल्ली. जेजूचे कश्ट तिका कळीत आसले आनी त्या देखून ती जेजूक जाणा जाल्ली. जेजू खंयसर गेल्लो थंयसर ती ताचो पाटलाव करून ती गेल्ली. आनी जेजून तिका ल्हानपणांत तावन तिका जेजूची वळख आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावनो भयणीनो, उपरांत आमी पळयता मोरी आमकां मागोवंक शिकयता. कशें? आमच्या विनवण्या मुखांत्र, आमच्या प्रेयर ऑफ इंटरसेशन म्हणटा आमी मागता. आमी हांगासर आज मागोवंकूच आयल्या. जायते फावटी ह्या दिसांनी, ह्या वर्सांनी आमी पळयता आमचो लोक अजापां आशेता न्ही गी, अजापां आशेतात न्ही गी. तुमी अजापां आशेवन हांगासर आयल्यात गी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जायते फावटी आमचो लोक अजापां आशेवन मात्र हांगासर येता. म्हाका बरेंपण जाय जाय, म्हज्या कुटुंबान बरें जाय जाय, म्हाका एक बरो घोव मेळा जाय, म्हाका एक बरी बायल मेळा जाय, म्हाका बरी भुरगीं मेळा जाय, हांवें शिकलें बरें, म्हाका काम मेळ्ळें जाय, आमचें तें अजाप जाय जाय, आमकां चड आस्त बुदीक आमी गळची जाय, असली अजाप आमच्या कुटुंबान जाय जाय म्हणल्या आशेन मात्र आमी हांगासर येता. पूण तें आमचें जिवीत न्ही. पवित्र सभा, इगर्ज माता तें आमकां शिकयना. पयल्यान पयलें आमी क्रिस्ता थंय एक जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताचो मोग गुंडायेन समजूंक जाय. डीप लव, डीप अंडरस्टँडींग. ते केवल वयल्या वयर न्ही, नांवां तिकीत न्ही, ताचो मोग आमी गुंडायेन अर्थ करूंक जाय. तें पयलो उद्देश जावन आसा. आमच्या बावटाचो उद्देश तो पयलो उद्देश जावन आसा. आनी त्या देखून मोरी आमकां मागोवंक शिकयता, विनवण्यो करूंक शिकयता. कशें? काना शहरांत कितें जालें? काना शहरांत थंयसर काजार आसले आनी थंयसर वायन उणें पडलो. त्या काजाराच्या माटवांत थंयसर वायन उणें पडलो आनी मोरी थंयसर त्या काजारी माटवाक गेल्ली. जेजूय थंयसर आयिल्लो, ताचे शिशी थंयसर आसले आनी मोरयेक कळी जाता. कित्याक तिचे थंय तो हुस्को आसलो. एम्पथी म्हणटा, सिंपथी न्ही, एम्पथी. एम्पथी म्हळ्यार आनी एकल्या थंय एक जावचें. आमच्या कुटुंबान पळया, आमच्या घरांनी पळया, जायते फावटी आमच्यो आवयो, आमच्यो भयण्यो, तांकां चड एम्पथी. त्या टेबलार कितेंय ना जाल्यार वेग्गी वचून भितर तावन ती हाडून येतात. एक कुल्यार ना जाल्यार हाडून येतात. एक कितेंय गरज पडलें म्हणटना तांकां कळीत आसा. उरल्यांक कळच्या पयलें तांकां कळी जाता. कित्याक तीं सगळां ऑब्जर्व करून आसतात, पळोवन आसतात, समजोवन आसतात. आनी तें मोरी असो गूण जावन आसलो. विनवणें म्हळ्यार तेंच बिईंग काय म्हणटात, आनी एकल्या विशयान कळीत जावचें. सांगिचें म्हूण ना, म्हाका तूं आयक, म्हाका तूं समजा म्हूण न्ही, ताणें म्हाका समजा म्हूण सांगच्या पयलेंच हांवें ताका समजोवचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर म्हाका अशें न्हू, मोरयेन विनवणी केली. थंयसर तिका कळ्ळें थंयसर वायन ना, आनी तर वायन ना जाल्यार थंयसर मोरयाद उणी जाली. त्या घरच्यांक ते काजार काडिल्ल्या, काजार संभ्रम तयार केल्ल्यांक अकमानाचें एक सवाल जावन आसलें. आनी त्या घडये मोरयेक जेजूचेर भरोसा आसलो. ह्याच जेजूचेर तिका भरोसा आसलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ती जेजू कडेन गेली. पुता पळय, तांकां वायन उणो जाला. ती म्हणूंक ना, पुता तुका छाती आसा, तूं म्हजीं तीं फ्रेंड्सां, म्हजीं कुटुंबदारां, तांकां तांचो मान राखय. व्हडलें एक्सप्लेनेशन ती दिवंक वचूं ना. जायतो कितें म्हणटात, जायत्यो संगत्यो ती सांगूंक वचूं ना. ती कितें म्हणाली? पुता तांकां वायन उणो पडला खंय, तितलेंच म्हणा लागली. चड चड ती संगत्यो ती सांगूंक वचूं ना. पूण जेजूक तें येदोळ सकळीत आसलें, कित्याक तो देवाचो पूत जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर ह्या जेजून कितें म्हळें? बाये, स्त्रिये, तुका कित्याक हुस्को?
म्हजो वेळ आणखी लागीं पावूंक ना. हांवें कितें करूंक आसा, देवाची महिमा कितें जावंक आसा, तसो वेळ आणखी येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमच्या वैयक्तीक जिणेंत जायते फावटी हांवें आयकल्लें आसा. थोड्यांनी म्हणचें आसा, हांवें आमच्या थंय टर्की गांवांत जियेत आसतना थंयसर जायतो मापळी लोक येता, जायतीं क्रिस्तांव कुटुंबां आसात, येतात. हांवें इतलें मागलें, म्हाका कांयच मेळोना. म्हाका जाय गे आणकी. ताका टायम लिमीट ना गे. उरल्यांक पुरो टायम लिमीट आसा, मागण्याक टायम लिमीट ना गे. ना. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, गॉड मे डिले बट ही विल नेवर. गॉड मे डिले बट ही विल नेवर डिनाय. तो इल्लोसो वेळ काडून घेवंक पुरो, पूण केदींच तो तुमकां निराकर करचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें जावन आसा विनवणी, हें जावन आसा इंटरसेशन, हें जावन आसा मागणें. त्या देखून मागण्याचें जिवीत एक कंटिन्युअस प्रोसेस. ती एक जर्नी आमी म्हणटा, ती एक वाट. आनी ती वाट आमी त्या वाटेर आमी संतोश पावूंक जाय. आनी त्या वाटेर आमकां जायते कश्ट येतले. आमकां बरवसो आमचो बोवाट दंडोलतलो. कित्याक उरलीं म्हणटलीं, तूं इतलें मागलें, इतलें थंय गेलें, हांगा गेलें, आनी तुका जाय गी हें पुरा. तितलो टायम तुवें वेस्ट केलोय, थंय गेलें, इतलीं नोवेनां तुवें धरलीं, इतल्यो रित्यो तुवें केलें, तुका जाय गी हें पुरा. लोक म्हणटलो, तुजी सांगातीन म्हणटली, तुजो सांगाती म्हणटलो, तुजी व्हंकल म्हणटली, तुजो घोव म्हणटलो, तुजी भुरगीं म्हणटलीं. पूण भियेनाका बाबा भयणी, कित्याक आमचो देव केदींच आमकां पयस करचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आमची मागणी सदांच तो आयकतलो. उपरांत थंयसर कानाशिरांत कितें जालें, थंयसर वायन, उदक आसलें वायन जावन बदल्लें. जेजून थंयसर एक अजाप केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाव भयणीनो, हें जावन आसा मागणें. आमी मागता आसतना नेवर थिंक ऑफ डेस्टिनी. आमकां कितें मेळोवंक आसा त्या विशयान तुमी चिंतची गरज ना. जेजून म्हणला मार्काच्या वांजेलांत, जेन्ना तुमी मागतात तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी पातयेया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी मागता आसतना तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी पातयेया आनी तुमकां तें मेळटलें. डावट करून पातये नाकात. डावट करून तुमी मागा नाकात. डावट करून तुमी मागल्यार तुमचें मागणें तुमकां सफळ जावचें ना, तुमकां संतोश मेळचो ना, समाधान मेळचें ना. हर एक दीस खरांदाय भोगतली. कित्याक हांवें तें करचें, कित्याक हांवें हें करचें, कित्याक हांवें मागीचें, कित्याक हांवें पवित्र पुस्तक वाचचें म्हणली सवालां तुमकां दोसतलीं. आनी अशें मागण्याचें जिवीत तुमकां जियोंक जावचें ना. पूण आज आमकां जेजू परत जागयता. पयलें जावन मागता आसतना तुकाच समर्पण दी. जशें मोरयेन तिकाच समर्पण दिलें, हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिणें देवाचें स्तुती गायन केलें. म्हजो जीव संतोसता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोक थंय उल्हासता. आनी उपरांत कितें जालें, थंयसर ती काना शहराक गेली, थंयसर तिणें विनवणी केली आनी थंयसर एक अजाप घडलें. अजाप घडचे पयलें तुवें समर्पण करूंक आसा. अजाप घडचे पयलें तुवें स्तुती गायन करूंक आसा. उपरांतच थंयसर अजाप घडचें. उपरांत भाव भयणीनो, तिणें शिसांक मागोवंक शिकयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स, आमच्या धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता, पयलो अध्याय 14व्या वळेंत, थंयसर आनी जेजूची माता मेळोवन दुसऱ्यो स्त्रियो आनी जेजूची भाव भयणी तांचे सोबें थंयसर सांगता ती जमल्लीं. अशें एक मनान खळनासतना मागणें करीत आसलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार खळनासतना मागणें करचें. तुमकां बगूंक पुरो खळनासतना मागणें करचें कशें. सगळो दीस कोंत काडून घेवन तेर्स म्हणचो गी, सगळो दीस देवाचें उतर आयकून आसचें गी, सगळो दीस देवा आमच्या सुम्या जेजूची खंतान आयकून आसचें गी, सगळो दीस बायबल वाचचो गी. न्हय. जें कितें तूं मागताय तें तुवें जियोंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जें कितें तूं मागताय तें तुवें जियोंक आसा. जर तर तूं तुज्या मागण्या वेळार तुका समर्पण दिताय,
तुजो इगो, तुजे अहंकार, तुजो अहम आसलें तें सकट सांडून तूं मागताय, खालतो जावन तुकाच समर्पण तूं सुमयांक दिताय, तें जिवीत तुवें जियोंक आसा. इगर्जेच्या भायर तूं गेल्ल्या उपरांत तो समर्पणाचो एटिट्यूड, समर्पणाचो मनोभाव तुवें जियोंक आसा. नांतर तें केवल एक एक्सरसायज, केवल एक रिच्युअल, केवल एक शास्तीर जावन पावतलें, केवल नांवां तिकीत ड्युटी फॉर द ड्युटी सेक जातलें ना. जें कितें तूं समर्पिताय, जें कितें तूं गायताय, सोम्या हांव तुका समर्पण दितां, लॉर्ड आय सरेंडर टू यू म्हूण तूं मागताय, तें सरेंडर तुवें तुज्या कुटुंबात जिवीत जियनाय तर तुज्या शेजारा, तुज्या इश्टां मदें, तुज्या सैऱ्यां मदें तूं जियनाय तर, तुज्या कामां तळार तूं जियनाय तर तें तुजें मागण्याचें जिवीत जावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भावनो भयणीनो, मरी निमाणें जावन आमकां सांगातपण शिकयता. समर्पण करताय, स्तुती करताय, विनवणें करताय आनी उपरांत सांगातपणान जियेताय. आमकां सांगातपणाची जायती गरज आसा. भावनो भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेता. आयच्या काळार जाय अश्यो सकट संगत्यो आमच्या हाताच्या थाळी बरें मेळटात. हांव गांवांक आयिल्लो आनी थोड्यो संगत्यो म्हाका परचेस करूंक आशिल्ल्यो. फाटीं वता आसतना थोड्यो संगत्यो थंय गरज पडच्यो, थोड्यो संगत्यो. आनी कशें परचेस करचें? पयलींच्या काळार आमी आंगड्यो वेतले हांव, मॉलाक वेतले हांव, पूण आज सकड आमच्या घराच्या बगलार येवन पावता. तुका टूथपेस्ट जाय जाल्यार ऑर्डर केल्यार तो टूथपेस्ट हाडून तो अमेझॉन असो घरा हाडून दिता. आनी म्हज्या भावाक हांवें सांगलें म्हाका तें जाय, हें जाय, हें जाय, आनी सकट ताणें ऑर्डर केलें. आनी हर एक दीस अमेझॉनाच्या आमच्या घराच्या बागलाक म्हणसर येवन आमकां दिवन येता. पयशे दिवंक आहात बेश्टे न्ही, पूण आयच्या काळार आमी सांगातपणाची गरज ना. आमकां ऑर्डर केले तक्षण सकट संगत्यो आमकां जाय जाल्ले कडेन येवन वता. पूण ही गरज माता जेजू क्रिस्त आमचे पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां सांगातपणा विशयी शिकयता. सांगाता जियोंक, सांगाता वेव्हार करूंक, सांगाता मोगान जियोंक, इश्टागतेन जियोंक, कृपेन जियोंक. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी मेळटा थंयसर हांव आसा म्हूण जेजू म्हणटा. सांगाता मागोंक. कोणगी म्हाका अशें म्हणटली, एकली स्त्री परगांवांत जियेता आनी ती म्हणटा हांव हर एक दीस सांगाता तेर्स म्हणटा म्हज्या कुटुंबाक सांगाता. हांवें म्हणलें कशें साध्य? तूं एक सुरी थंयसर आसाय आनी तुजें कुटुंब हांगासर आसा, तुजो पती थंयसर आसा, तुजो एक पुतो लंडन आसा आनी तुजें उरलें भुरगीं हांगासर आसात, तूं कशें सांगाता मागताय? आनी ती म्हणाली हांव हर एक दीस सांजेर वॉट्सॅपार आमचे ग्रूप कॉलिंग करता आनी सांगाता आमी तेर्स म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या काळार ह्यो सर्व संगत्यो आसूनय आमकां सांगातपणान जिवंक साध्य आसा. आनी तें जावन आसा सांगातपण, आनी तें जावन आसा मोरयेन आमकां शिकयलें सांगातपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावनो भयणीनो, ह्या माध्यमाच्या काळारय आमकां सांगाता जियोंक साध्य आसा आनी हें आमी आज जेजू तावन ती शिकून आमी जोडून घेता. तर भावनो भयणीनो, ह्या घडये एक गीत आमी गावया, सुम्याचें आराधन आमी करया, ताची महिमा आमी गावया, ताका अर्घ आमी दिवया. आमी बसल्या कडेन तावन जेजूक आमी पळोवन ह्या पवित्र सोबीत उंड्या रुपार आसच्या जेजूक ताका आमी मान करया. कित्याक तो जावन आसा आमचो गवळी. तो आमकां शिकयता. तो जावन आसा आमचो याजक. तो आमकां एक मुणयारी जावन आसा. तो आमकां साक्रामेंत दिता. तो आमचो एक सोडवणदार जावन आसा. तो आमचो थारोक जावन आसा. तो आमचो जीव जावन आसा. ताका लागून ह्या देवाक, ह्या नीज देवाक, तो हांगासर आसलें हजरपण आमी मानून घेवन ताचें आमी आराधन करया, ताची आमी स्तुती गावया. पानसंको 111 नूरा हणंदू.
जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें जेसू मुझे थंय सांगता आमी गावया. आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें कांय उणें जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजान पेटोवन आसो ससाण पासून गुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो तुजो इश्ले गून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजान पेटोवन आसो ससाण पासून ओरो मोग जावन आसा सोंसणीक मोग जावन आसा दयाळ मोग जावन आसा मोवाळ मोग मोसर करिना मोग रागार जायना मोग भाडाय उलयना हांकारान बरना मोग मर्यादी विणेस चलना अन्याय पळोवन संतोष पावना सत जिकिल्लें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता मोग सगळें समर्पण दिता मोग बक्षिता तर ह्या जेजूच्या मोगाक परत आमी आराधन करया ताचें बोगसण आमी परत शिकोवन घेवया आमच्या कुटुंबान जावची ती घोस्पड आमी करच्यो त्यो खबऱ्यो आमचें तें आसलें तें उणेंपण आमची पातकां हें सक्कड ह्या घडये जेजूक आमी समर्पण दिवया जेजू तें सक्कड स्विकार करतलो आनी आमकां नवें जिवीत दितलो आमचें तें नवी मत नवें काळीज आमचें तें भरतलो आमकां नवें जिवीत दितलो कित्याक ताचो मोग जावन आसा खरो ताचो मोग जावन आसा विश्वासी ताचो मोग जावन आसा शाश्वीत हालेलुया हालेलुया जेसू मुसोराय आनी तोच मोचें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें जेसू मोचें खाण आनी तोच मोचें त्राण जियेना ताचे वेळेर जेसू मुसोराय आनी तोच मोचें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें जेसू मोचें खाण आनी तोच मोचें त्राण जियेना ताचे वेळेर मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो हात आमचे उबार मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो आमकां समर्पण दिवन सोंगया इश्ले गून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो मोग काळजान पेटोवन आसो ससाण पासून
मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्टे गुंची दिलो मोग तुझो पुरो भैया कासरो सोम्या भैया कासरो मोकाळजां पेटून असो ससान पासून उरो ससान पासून उरो हालेलुया 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 सोम्या तुजो मोग पुरो तुजें जिवीत म्हाका प्रेरण जावन आसा तुवें इश्टा खातीर जीव दिल्लो आनी आज म्हाका जीव दिवंक म्हाका कुरपेन बरोवंक तूं ह्या आल्तारीर ह्या घडये हजर आसाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजें कश्ट तुका कळीत आसा म्हजें तें आसलें तें दूख तूं जाणा आसाय सोम्या म्हजें तें आसलें तें उणेंपण तूं जाणा आसाय सोम्या कित्याक किर्तनांत तुवें म्हणाय किर्तनकारा मुखांत तूं म्हणटाय म्हजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पांथ्याचें पाकें लावन पाकाटें लावन हांवें उबोवन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांवें वस्ती करीत जाल्यारय थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो हालेलुया 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 सोम्या म्हज्या कश्टांत तूं सांगता आसाय हें हांव जाणा पूण ह्या समाजींत हांव जियेत आसतना संवसारीन चिंतपां म्हाका कश्टार घालतात संवसारी आशा म्हाका तुजे तावन पयस व्हरतात म्हाका बक्षीस सोम्या जायते फावटी मनशा संबंध श्रेश्ठ म्हूण हांव चिंतोवन मनशा संबंधाचेर हांव लब दवन जायते फावटी तुज्या मोगात हांव तुज्या त्या सांगतपणांत हांव पयस वेते आसा सोम्या म्हाका बोगसणें दी सोम्या जायते फावटी पिडा आयिल्ल्या वेळार ते सोंसून व्हरूंक कस जाल्ल्या वेळार सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी ते कश्ट समजून घेवंक ते कश्ट भोगूंक ते कश्टांचो अनुभव जणूंक म्हाका तूं कृपा दी त्या कश्टांत हांव पयस जावंक न्हय सोम्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भावन भयणीनो फाटल्या दिसांनी जायत्या पिडेसांची भेट हांवें केल्ली म्हज्या सुकुटुंबांतल्या तशेंच म्हज्या फिरगजींतल्या एका कुटुंबाच्या घरा हांव गेल्ल्या वेळार थंयसर एकली माय आसली 93-94 इयर्स आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार तिणें हात धरून म्हणलें पयलें पुता संतोशान राव मोगान राव तिका कश्ट आसले ती हांतुळणार आसली तिका कश्ट आसले जाल्यारय ती म्हणटा पुता तुमी मोगान रावा मोगान जियेया संतोशान जियेया आनी उपरांत आनी एक कडेन हांव गेल्लो आमच्या फिरगजींत थंयसर ती स्त्री म्हणटा जायते कश्ट तिका आसात तिचो आनीकलो पुती अस्वस्थ आनी थंयसर आनी एकलो तुजो पूत याजक जायत्या वर्सांत हांव तिची सेवा करना आसा आनी ती म्हणटा पुता
म्हाका हे कश्ट सोसूंक सुमयात हांव कुरपा तूं दी, कुरपा मागून दी. पळया, ती कोणायचेर कंप्लेन ना. म्हाका अशें जालें, कित्याक अशें जालें, हांव कित्याक अशें कश्टार आसा, हांव कित्याक दुसऱ्यांक कश्ट दिवन आसा, ती अशें सांगिना. ती म्हणटा, पुता, हे कश्ट संतोशान मोगान सोसूंक म्हाका देवातावन कुरपा जाय पुता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावन भयणीनो, हेंच जायचें आमचें मागणें. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत हांगासर जायतीं बालगडी आसात. तुमचीं भुरगीं पयस आसात, परगांवांत आसात. तुमी जायते तुमच्या तरणाटपणांत तुमच्या भुरग्यां खातीर केल्लें न्ही गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयच्या ह्या समाजींत, आयच्या दिसांनी जायते फावटी आमचीं भुरगीं आमचे तावन पयस आसात. जायतीं कारणां आसात. जावंक पुरो काम, तांचें गुटाम, अशें जाल्ल्या वरवीं आमचे तावन तीं पयस आसात. आमकां तांचो सांगात ना. तांकां आमच्या सांगात रावंक जायना, कित्याक तांचें काम आसा, तांकां दुसरी राटावळ आसा. आनी ह्या वेळार आमकां एकसूरपण भोगचें आसा. आनी ह्या वेळार आमी जायते फावटी चुकोवन पडटा. हांवें इतलें म्हज्या भुरग्यां खातीर केलें, आज म्हजीं भुरगीं म्हज्या सांगाता नात, आज म्हजीं भुरगीं म्हज्या विशयांत वायट उलयतात म्हणले फावटी जायते फावटी आमकां असलें भोगप येवंक पुरो. जायते फावटी आमचीं भुरगीं आमी तांकां जायतें बरें करना. जायते फावटी आमचीच मालगाडी, आमची आवय बापाय, आमी तांकां इतलें बरें केल्यारय ती आमकां समजनात म्हणलें भोगप आमचें थंय आसा. आमी कितलें आमच्या आवय बापायन केल्यारय तांकां आमी कितलें केल्यार समजना म्हणलें चिंतप आसा. असलीं चिंतपां येवचें स्वाभावीक. आनी आज आमकां जेजू ह्या आल्तारेर जावन जागयता, बाबा भयणी भियेनाका, तांचो सांगात ना जाल्यार वडना, हांव तुजे सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुका सांगात दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते फावटी आमची इश्ट, आमची भाऊ भयणी, आमचो सांगात दिल्लीं भाऊ भयणी आमचे तावन पयस वतात. कारणां जायतीं आसात. पूण त्या घडये आमी देदस्पर जावचें नाका. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमचो घोव, आमची बायल कामा निमती जावं आमचे तावन पयस वतात. संबंद तुटता. आनी त्या वेळार परत जेजू जागयता, बाबा भयणी भियेनाका, हांव तुजे संगी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर भावन भयणीनो, ह्या आमच्या जेजूक आमी आराधन करया. एक गीत आमी गावया, कन्नडा गीत आमी गावया. सुमयाक आमी आराधन करया, बापाक आनी पुताक आराधन करया. ह्या घडये आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचें आसलें सक्कड ह्या घडये सुमयाक आमी समर्पण दिवया. समर्पण एकच आसचें, दुसरो सोल्युशन ना. टू सरेंडर युअर सेल्फ इज द ओनली सोल्युशन. देर इज नो अदर सोल्युशन. तुकाच तूं समर्पण दी. कित्याक आमकां मेळिल्लो हो अवकाश आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळार, हो ही पवित्र घडी आमकां देवान आज दिल्या. तर ह्या घडये आमी आमकांच समर्पण दिवया. आनी हें गीत आमी मौन आमच्याच मेडिटेटीव रितीन, आमच्याच ध्यान रितीन आमी हें गावया. पान संको 136, 136. देवने येसुवे आत्मने शरणं. सांगता गावया. देवने येसुवे आत्मने आमकां शरणं. समर्पण दिवन सांगता गावया. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने सोम्या हांव तुका म्हजें समर्पण करता. म्हजे कश्ट तूं स्वीकार कर, म्हजें दूख तूं स्वीकार कर. शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे
देवने शरणम. भावांनो भयणीनो, ह्या घडये म्हाकाच विसरून सोडया. म्हजें अहम, म्हजो अहंकार, म्हजें व्हडपण हें सगळें विसरून ह्या सृश्टीचो रचणार देव ताका म्हजें जिवीत समर्पण दिवया. कित्याक तो म्हजे थंय एक नवें रसण करता, तो म्हजे थंय नवो जीव भरता, म्हजे थंय कृपेन तो म्हाका भरता, म्हजे थंय नवें जिवीत, नवें चिंताप तो म्हाका दिता. तर ह्या देवाक, ह्या म्हज्या सुमयाक म्हाकाच समर्पण दिवया. सृष्टिया मूलने देवने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. सृष्टिया मूलने देवने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. समर्पण दिया. देवने शरणम. देवने शरणम. सांगता आम्ही गाऊया. देवने देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. जेजू आमची पातकां बक्षिता. आमी केल्लें सक्कड पाताक, आमचें थंय आसलें सक्कड उणेंपण, येदोळ मुसळ जाल्लें सक्कड, ह्या घडये तूं आमचें पाताक आमचें बक्षिता. कित्याक ताचेर पातयेल्ल्यांक सक्कडांक सोडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सक्कडांक समाधान मेळटलें, सक्कडांक शांती मेळटली, सक्कडांक सुडका मेळटली. पाप विमोचकने येसुवे शरणम. पाप विमोचकने येसुवे शरणम. पाप विमोचकने येसुवे शरणम. पाप विमोचकने येसुवे शरणम. येसुवे शरणम. येसुवे शरणम. सांगता आम्ही गाऊया. देवाने देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. भावांनो भयणीनो, देवांची पातकां बक्षिता. नव्या जिवान भरता मात्र न्ही, नव्या कृपेन तो आमकां भरता, नव्या संगती आमकां दवरता, नव्या तालंतांनी आमकां दवरता, नव्या जिवितांत तो आमकां भरता. जायतीं देणी आमकां दिता, पवित्र आत्मो आमकां सांबाळटा, आमकां वाट दाखयता, आमच्या मतीक उजवाड दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वरगळतातने आत्मने शरणम. गाऊया. वरगळदातने आत्मने शरणम. वरगळदातने
ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ आत्मने शरणम आत्मने शरणम दिमी रमी पडूया देवाक आमचे समर्पण करूया देवने वडा थाळ्यान येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं आमच्या हात आम्ही उभारन देवने येसुवे आत्मने शरणं हालेलुया 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 वडा थाळ्यान हालेलुया Alleluia, हालेलुया Alleluia, Alleluia हालेलुया हालेलुया Alleluia, Alleluia हालेलुया Alleluia, Alleluia Alleluia Alleluia, Alleluia. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. भाऊ बहिणीनो या घडये आमचे समर्पण आम्ही करूया आमची जबाब आम्ही तुका समर्पित आहों आम्ही तुका समर्पित आहोत. आम्ही तुका समर्पित आहों आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे जीवित आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची जमदारां आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे कुटाम आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची भुरगीं आम्ही तुका समर्पित आमचे आहोत. इश्ट आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची सैरी दैरी आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे बिस्पणी याजक आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची धार्मिका आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे पवित्र सभा आम्ही तुका समर्पित आमची फिरगज आम्ही तुका समर्पित आमच्या फिरगजींतले मुखेली आम्ही तुका समर्पित आमचे आहोत. फुडारी आम्ही तुका समर्पित आमच्या आहोत. देशाचे फुडारी आणि अधिकारी आम्ही तुका समर्पित आमचे आहोत. शिक्षक आम्ही तुका समर्पित आमची आहोत. दाक्तेरां आम्ही तुका समर्पित आमची नर्सां आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची मालगाडी आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची पिडेस्तां आम्ही तुका समर्पित आमची आहोत. युवजनां आम्ही तुका समर्पित आमचे आहोत. संघ संस्थे आम्ही तुका समर्पित आहोत. आसऱ्यांत अशी आमची कुटुंबदारां आम्ही तुका समर्पित आसऱ्यांत आहोत. आमची मालगाडी आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे शिक्षक संस्थे आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे सर्व वावराडी आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे रैत आम्ही तुका समर्पित आहोत. व्यापार वहिवाट करतले आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे चालक आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची सर्व वाहनां आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमची कृषी आम्ही तुका समर्पित आमचो आहोत. वावर आम्ही तुका समर्पित आमचे आहोत. प्रोफेशन आम्ही तुका समर्पित आमचे आहोत. सर्व मनजाती आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे घर आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे आस्त बदीक आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे शेजारी आम्ही तुका समर्पित आमचो आहोत. वाडो आम्ही तुका समर्पित आमची आहोत. फिरगज आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे घर आम्ही तुका हे समर्पित आहोत. पुण्यक्षेत्र आम्ही तुका समर्पित हांगासर वस्ती करचे याजक आम्ही तुका समर्पित आहोत. हांगासर वस्ती करची सिस्टरां आम्ही तुका समर्पित हांगासर आहोत. वस्ती करची आमची वावराडी आम्ही तुका समर्पित हांगासर आहोत. वस्ती करची आमचे कामागार आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे दानी आम्ही तुका समर्पित या आहोत. पुणशेताचे हितचिंतक आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमकां बरे करतले आम्ही तुका समर्पित आमकां आहोत. वायट करतले आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमचे सर्वस्व आम्ही तुका समर्पित आमचे ते आहोत. असले सक्कड आम्ही तुका समर्पित आहोत. आमकांस आम्ही तुका समर्पित आहोत. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हात आमचे उभारन हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सुम्यां जेजू अर्गां तुका समयां वंदन जेजू. तुका सुम्यां पगडाप जेजू तुका समयां जेजू. महिमा तुका सुम्यां महिमा जेजू तुका समयां जेजू. प्रणिपात तुका सुम्यां प्रणिपात जेजू तुका समयां जेजू. जय जय तुका सुम्यां जय जेजू जय तुका समयां जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया
Aleluia. 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 Sacramenti miração. Sacramenta selha Jesus को परत आम्ही आराधन करियां. येदा बड़ा sacramenta म्हणलें गीत आम्ही गायतां. Itia voda sacramenta sestang naman karuya purvila rupa bola novio riti Semomecha esket vismyo Bavarta Divya Sesembapa Tesemputa Ulasani stutiza Potvi Mahima Sasna Sasna Yekastalian Hersita Tu kadogan Spirita Sama sami Navarta Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र साक्रामेंटा काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आणि राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. Monan iksan pawa ta ikutan Semla somya तुझे पोती तुझे तांपोशी सांबरून पाराक्लितान परगटलेल्या तुझी दिव्य तुहे आमकां वेंचताय. इश्मोनला पयलाय दैवीक जिवान भरलाय. वावरतां देखायलाय कर्जा मोनान एक सांबावा ताये पोटान Semla somya तुझे पोती तुझे तांपोशी सांबरून पाराक्लितान परगटलेल्या तुझी दिव्य बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावन भयणीनो परत स्वागत तुमकां ह्या पवित्र पूर्ण तळाक. आयच्या दिसा सा लोरेसाच्या नांवान जेजूक अर्गां दिवंक सुमयाची सुती गावंक आमी हांगासर आयिल्ल्या. तशेंच आयच्या दिसा इगर्ज मातेंत आंत्योकाचो इनास हाचें स्मरण आमी करता.
अंत्योक म्हाका लागशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हांव त्याच गांवांत जियोनसो आनी हो अंत्योक असो इनास सालोरेसा सारकोच मार्तीर मरण पावलो. तो म्हणटलो आय एम द वीट इन द माउथ ऑफ द बीस्ट. म्हळ्यार हांव जावन आसा घोव देवान रोसलेलो त्या शिवाच्या तोंडांत आनी देवान म्हाका क्रिस्ता खातीर एक पवित्र उंडो जावन बदलिलो. हेंच जावन आशिल्लें सालोरेसाचें जिवीत, मार्तीर मरण, कश्ट दूख आनी हें सकट कश्ट दूख हांगासर आमी हांगासर आयल्या. आमचें जिवीतच कश्टा दुखांत संतोशांत विणलेलें जिवीत जावन आसा आनी हें सकट आमी आज जेजूक समर्पण दिवंक हांगासर आयल्या. तर आज ह्या घडये आमचें तें आसलें तें उणेंपण, आमचीं पातकां, आमची अस्कत गाय हें सकट ह्या घडये सुम्याक आमी समर्पण दिवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सपदी गाडवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या भगवान संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुट कर, सोम्या काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, सोमिया काकुट कर, सोम्या काकुट कर. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणटा. सुमिया जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सुमिया देवा देवाची शिळिये संसाराचे पाप करता आमची काकुट कर. तू बापाच्या उच्चार पोचलाय आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया.
बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्षणाचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी आजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सां पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांचो आराम. भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या येवकटान जियेतल्या देवाच्या लोकांक त्याच देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाबो. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या येवकटान सर्गींची सोर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीन जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांत थंय ताणें आमकां विंचल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पतकाचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. सोडवून लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेरतावन केल्लें तें येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्भिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सोर वस्तू क्रिस्ता थंय येवकोटाक हाडच्यो. इस ती ताची येवजन. देवाचे उतार हे. देवाचे मोडुकार. सजना होची आपली सडवण सर्वे स्पोरान खळीत केल्या. सजना होची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सर्वे स्पोराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र भावळ्या जंय ताणें आपणायला. सजना होची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सर्वे स्पोरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणी उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका असलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास काढला. सजना होची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकांशीक असलेल्या लोकां आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व निवासियानो
सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गीतां गावून ताका हरसिया सर्जनंगाची आपली सडवण सर्वेस पोराकडे केल्या सर्जनंगाची आपली सडवण सर्वेस पोराकडे केल्या. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. हाऊन स्वाट हाऊन ससट आणि हाऊन जिवी म्हणता सोमी मुझे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचोंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोफे आसो तुमचे लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्रांक म्हणालो, हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारलेल्या प्रावाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात, अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारलें आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. ह्या पासूनच देवाचें जाणवें अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडलेल्या प्रावाद्यां आनी धर्नुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी धग दितले. संवसाराचे रचनेतावन ओरयलेलें सर प्रवाद्यांचें रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्रास्थाना मदें जिवेशी मारिल्ल्या जाकाराच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर वेस्तलें. सतत हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचे पडटलें. हाय तुमकां शास्त्रांनो, जाणवयाच्या घराची चावी तुमी काण दवरल्या. तुमी जावन भितर सरनात आनी भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंयतन भायर सरून वेतस शास्त्री आनी फरिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सभार संगती विशयां ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्यान ताका सांपडोवन घालूंक कांयपणी मेळटा की म्हूण ते पास मांडून आसले. दैवाचें उतर हें भावानो भयणीनो, आज रजसो दीस आनी जायतीं हांगा भुरगीं आसात न्ही की तेणे भुरगीं आसात. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ एक जॉनी आसलो खंय, ते कोंगण्यान कशें म्हणचें ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ म्हाका. ಒಂದೊಂದು कालದಲ್ಲಿ आनी हो जॉनी आपल्या आवय कडेन एक दाळे ल्हानसो भुरगो आपल्या आवय कडेन म्हाका सायकल जाय म्हणटलो खंय. आनी अशें आवय म्हणटली, ना तुवें ओट जाय उपरांत आमी तुका सायकल काडून घेवन दिता. पूण तो म्हणलो, ना म्हाका जायत. आनी तो ताच्या उरल्या फ्रेंड्सां कडेन बरो विचारूंक लागलो, कशें आतां हांवें सायकल हाडोवचें, कोण म्हाका दीत. मागीर ह्या भुरग्यान म्हणलें की तूं जेजू कडेन विचार, जेजू तुका सायकल दितलो. आनी अशें आतां कशें विचारचें. आतांच्या काळार वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, मॅसेज करियत. पूण त्या वेळार कशें कागदां बरयचें न्ही गी. तशें जेजूक आतां हांवें कागाद बरयचें म्हूण अशें ताणें एक निश्चय घेतलो आनी
कागात बरोवंक लागलो जेजूक, जेजू म्हाका एक सायकल दी, तुवें म्हाका सायकल दिल्यार हांव बरो भुरगो जाता, बरें करून शिकता. आनी इल्ल्या वेळा उपरांत ताका पुरो जालें. तो म्हणलो ना म्हाका बरो भुरगो जावंक जायना, बरें करून शिकोवंक जायना, म्हणना म्हाका हें अशें मागचें नाका. आनी ताणें बरयल्लें पिनून उडयलें. उपरांत थोडो वेळ जाल्या उपरांत परत तो जेजूक कागाद बरोवंक लागलो, जेजू म्हाका सायकल दी, सायकल दिल्यार हांव मागीर पाद्राव जाता, नाजाल्यार हांव मम्मीक आनी पप्पाक प्रावड करता, खुशी करता. परत म्हणालो तें परत म्हज्यान जावचें काम न्ही, म्हाका येदोळसे गर्लफ्रेंड आसा, म्हाका पाद्राव जावंक जायना म्हणलो आनी परतें आनी पिनून उडयलें. थोड्या वेळा उपरांत परत तो घरा भितर गेलो, आल्तारीच्या कुडाक गेलो आनी म्हणालो जेजू तूं थंय आसाय. ओके, जेजू लागीं जेजूची मम्मी आसली मोरी. मोरयेक पळयलें, मोरयेची इमाज हातांत घेतली आनी हळू रुमाक आयलो. मोरयेच्या इमाजीक आपल्या उशांत या ताच्या ओलयेंत हायड केलें आनी बेड्डा पोंदा रिगोवन दवरलें आनी म्हणालो जेजू, जेजू जर तर तूं म्हाका आतां सायकल दिनाय तर हांव तुका तुजी मम्मी दिना. भुरगेपणाचें एक मागणें. थोडे फावटी आमी म्हणटा भुरग्यां बरीं आनी भुरग्यां सारकें, इंग्लिशांत चायल्डिश आनी चायल्ड लायक. आमची मागणी थोडे फावटी भुरग्यां बरीं, चायल्डिश मागणी. तूं म्हाका दी आनी हांव तुका दितां, तूं म्हाका हें दी आनी म्हाका हांव तुका इतलें फाटीं दितां. म्हज्या जिवितांत अजाप कर आनी त्या देखून हांव हर एक नव्यान धरतां. तूं म्हाका बरेंपण कर, हांव रितीरीक वेतां, म्हाका तें दी, हांव दान दितां. अशें आमचो मनोभाव थोडे फावटी. पूण पवित्र सभा आपल्या दोतोरनीत आमकां कितें शिकयता? आमच्या भावार्थाची बुन्याद अजापा न्ही, आमच्या भावार्थाची बुन्याद विजमिता न्ही, आमच्या भावार्थाची बुन्याद गूंड समजणी, गूंड मोग, गूंड बोगसाणें आनी सदांच संबंदांत आसचें. तें जावन आसा आमच्या भावार्थाची बुन्याद. विधेयपण, निमाणें जावन विधेयपण. हांवें वडलसो आमच्या आराधना वेळार तुमकां सांगिल्लें, विधेयपण भोव कश्टांचें. आनी हें जावन आसा आमच्या भावार्थाची बुन्याद. जर तर हांव गूंड रितीन सुमयाचो मोग करतां, खंडीत जावन हांव आजापां अशें ना. हांव सदांच म्हाका आयिल्ले कश्ट देवान दिल्ले कश्ट म्हूण समजून सुमयान सोंसुल्ल्या बरी हांव सोंसूंक प्रयत्न करतां. आनी अशें हांव आत्मीक समजणी जोडटां आनी सुमयाक हांव विधेय जावन जियेतां. भावनो भयणीनो, आनी हेंच जेजून ताच्या जिवितांत जियेल्लें, आमकां शिकयल्लें. गूंड मोग, गूंड बोगसाणें, बरवसो आनी उपरांत विधेयपण. तो देवाक विधेय जावन चल्लो म्हूण आमी वाचता. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, थंयसर धर्मशास्त्री फारिजेव जेजू लागीं आयले ताका पारकुंचाक, ताका रेड हँड धरच्याक, ताचें तावन सूख सोदून काडच्याक. आनी जेजू तांकां कितें म्हणटा? तुमी तुमच्या प्रवाद्यांक तुमी तुमच्या पुर्वजांनी जीव अशी मारिल्लें आनी तांच्या खातीर तुमी आतां व्हड व्हड कटवणां बांदतात, टूम्स तांच्या खातीर तुमी बांदतात, तांकां फोंड बांदतात. कितें तुमी सांगूंक अशें येतात? जेजू म्हणटा तुमी तांणी सांगिल्लें तें सत तुमी जियेनात, तांणी दाखयली ती वाट तुमी चलनात. आनी अशें तुमी दुबळ्यान तावन आशिकप्यान तावन सतां तुमी लिपोवन दवरतात. जेजू म्हणटा सर्गी राजाची चावी तुमचे कडेन आसा, ती समजणी तुमचे कडेन आसा, पूण तुमी जियेनात. आनी मोगाच्या न्हू, आज जेजू आमकां तेंच सांगता. जायते फावटी आमी याजक जावन, तुमी मालगाडीन जावन, कुटुंबांतली वडिलां जावन, मुखेली जावन, जायते फावटी सतांची चावी आमच्या कडेच आसता, पूण ती सतां आमी वांटूंक शकना, वांटूंक आमकां साध्य ना. कित्याक आमी त्या सतांत हांव भियेता. तें माजवून दवरूंक वा तें दांबून दवरूंक जायते फावटी आमचें मन, आमचें जिवीत आशेता. पूण जेजू आमकां तें उगडापें करूंक आज आपोवणें दिता. भावनो भयणीनो, आज येदोळस म्हणल्या प्रमाणे आज आमी सान लोरेन्साच्या नांवान हांगासर आयल्या. तशेंच पवित्र सभेंत आज अंत्योकाच्या इनासाची स्मरण वा परब आमी आचरण करता. अंत्योक आतांच्या काळार अंत्योक टर्कींत आसा. एका कुशीन एफेस जाल्यार आनी एक कुशीन अंत्योक.
आनी त्या वेळार अंत्योकाचो बिस्प जावन आसलो हो इनास सान जुआंव आपोस्तलाचो पाटलावदार जावन आसलो. आनी ह्या इनासान क्रिस्ताच्या मोगान जियेत आसतना, मोगान क्रिस्ताची सेवा करता आसतना, मोगान क्रिस्ताक तो परगट करता आसतना ताका रोमाच्या रायांनी ताका दग दिल्लें, ताका मरणाची शिक्षा दिल्ली आनी तो मरणाक तयार आसलो. एक बिस्प जावन, एक मुखेली जावन तो भियोंक ना. जर तर हांव गेलो तर कोण आसा म्हूण तो भियोंक ना, कित्याक तो क्रिस्ताचेर पातयल्लो आनी तो जाणा आसलो म्हज्या उपरांत क्रिस्ताचे मुखेली, क्रिस्ताचे पाटलावदार आणकी चड मापान चडटले आनी तो मरणाक भियोंक ना. आनी ताका मरणाक ताणें रोमाक आपूण व्हेलो आनी थंयसर ताका शिवाच्या तोंडाक गेलो आनी त्या वेळी ताणें म्हणलें, हांव जावन आसा गोव, त्या वणांत वाटचो तो गोव, हांव आज त्या शिवाच्या तोंडांत वाटतलो आनी म्हाकाच क्रिस्ताचो उंडो जावन बदलूंक शकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावन भयणीनो, हेंच जावन आसलें नेंगी सान लोरेसाचें जिवीत. ताका तांणी ताची कूड बाजल्ली आनी त्या वेळार तो म्हणटा, एक कूस बाजली आनी एक कुशीन तुमी बदलिया. पळया, हें जिवीत जिवोवचें सुलाभगी असलें माटतीरपणाचें जिवीत खंडीत ना. हें जिवीत जियोवंक आमकां देवाची कृपेची गरज आसा. आनी तेंच अंत्योकाच्या इनासांनी तेंच केल्लें. आनी तो जावन आसलो आमच्या पवित्र सभेचो सुरविलो थियोलॉजन वा धर्मशास्त्री. आनी ताणें काथोलीक क्रिस्तांव म्हणलो शब्द ताणें घडोवलो. कित्याक धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता थंयसर पयले फावटी क्रिस्ताचे पाटलावदार अंत्योकांत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार सान पेद्रू आनी पावलो तांच्या सांगत आसतना तांणी तांकांच आमी क्रिस्तांव म्हूण पयले फावटी तांचें नांव तांणी दिल्लें क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक. आनी तें नांव मुखारसून वयताना अंत्योकाच्या इनासान क्रिश्चन कॅथलीक चर्च, काथोलीक म्हणलें नांव धर्मशास्त्रांत पयले फावटी अंत्योकाच्या इनासान पयले फावटी आमकां दिल्लें जावन आसा. काथोलीक म्हळ्यार युनिवर्सल, सगळ्या संवसारार क्रिस्ताची जिणी जियोवचे व्यक्ती पाटलावदार जावन आसात काथोलीक क्रिस्तांव. भावन भयणीनो, तर आज ह्या सांतांचें, ह्या सान लोरेसाचें, सान इनासाचें आमी आज प्रेरण जोडटा आनी आमकां आमच्या कुटुंबा जिविताक जाय आसचें न्हय केवल अजापां, न्हय केवल विस्मितां, पूण क्रिस्ताचो गूंड मोग, क्रिस्ताची गूण समजणी. आनी ही मोग आनी समजणी आसल्यार मात्र आमकां क्रिस्ताची सेवा करूंक साध्य जाता. नातर आमी करची सेवा केवल नांवा खातीर मात जाता. आमी दिवचें दान केवल नांवा खातीर मात्र, आमी येवचें दुसऱ्यांनी पळोवच्या खातीर मात्र जाता. ना, क्रिस्ताची गूण रितीन आमकां वळोवंक जावंक जाय. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या मागण्या वेळार आमी वाचतना, आमी कितें आयकतना तें म्हज्या काळजा भितर, म्हज्या कुडी भितर, म्हज्या आत्म्या भितर तें रिगोवंक आसा आनी ताचें ध्यान हांवें करूंक आसा. तशें केल्यार मात्र कस्त आयिल्ल्या वेळार हांव धांवचो ना, कस्त आयिल्ल्या वेळार हांव पयस धांवचो ना. सान इनासा बरी, सान लोरेसा बरी हांव क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकतलो. आनी म्हाका मेळिल्लें कश्ट, आमच्या तें आसलें तें दूख सकट तें फूड करूंक आमकां धैर्य मेळटलें, समजणी मेळटली. आनी ह्या इराद्या खातीर प्रत्येक रितीन आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमीन. वेदिसशी बापा येता, अर्पण आमचें करता, स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. सर्वेस्पर तूं आमचो रचनार सृश्टीचो, वेदिसशी बापा येता, अर्पण आमचें करता, स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता.
Servis por tu amsu Răsnan săștiso Betei tău ai da canso Gurtam cakăstanso Jesuच्या पवित्र दान बदलून ती जीविताचे पेपर वेदिका तू कर म्हण परतां बेसां तुझे मागता वेदिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हण परतां बेसां तुझे मागता म्हज्या भावानो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या अनंतमय बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दाबाक सर्वेस्पर मारून घेव प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरल्ली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जमनींत ओपुल्ल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सोबाय सुभम पीक दिवंक पावलो ह्या मोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सभेयासो आमची काळजां उबारुया ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सालोरेस साईनास तुज्या रक्षसाक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्कत कायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णेन परजळताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार बोला तुझ्या बाबा तुझ्या बाबा सर्गी सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच जय 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 हो सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण दसणे खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थ सोगुट परगटूया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरी तुवें आमकां सोडयलां सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, चराडायजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो दवरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती दिमेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमकां सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जोजे, भाग्यवंत लॉरेस, आंतियोका सोइनास आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें तें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संपय, तुझी खुशी सदा सदा तशी संवसारांचा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोणाक सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सवय आसूं. माया मोगासो आनी एकवटाचो गुज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तर ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सगळ्या विजयदारांचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मी म्हज्या घरसान स्वागत करता. तुज्या येण्या राखोन रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता. तुज्या येण्या राखोन रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला. काळजादार उगडून रावला. तुजे घरी येवन पावला. काळजादार उगडून रावला. रास्तू कया मेळार निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता. तुज्या येण्या राखोन रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुजें घेवंक हांव आयला. वाट तुजी पळोवन हांव रावला. दर्शन तुजें घेवंक हांव आयला. वाट
तुझी पोळी हरवला रास तू कया बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये म्हण लाले मागता ई तू सोम्या परता ये मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये म्हण लालेवन मागता ये तू सोम्या परता अर्गा पाटयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय विणार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासारतान दादोस करताय आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासारतान दादोस करताय उपकार तुजो वावडो कसो मोकर शादी आदार तुजो अर्गा पाटयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय विणार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ्या भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालू पाद्र्यांक उघड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपांय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो या नोवेनाच्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जावन लोरेसा मरिफात सर्गींच्या बापाक आमच्या आत्रेक तिलसून सोम्याचें बलिदान आमी भेटयल्या मरिफात ह्या पवित्र दोंगरार क्रिस्ताचे बलिदाना मरिफात तो सॅक्रिफीस आमी भेटयला खंडी जावन सांत लोरेस प्रसन्न जातलो देवा बापा तावन आपल्या पुता मरिफात पवित्र आत्मेच्या सक्तेन ताचे आशिर्वादां आमकां मेळटले आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्लो मानादीक बाप जवाहर कुटिन्हो गांवांत पक्षिकेरेसो कापुचीन पाद्राप आतां टर्कींत आपलें मिसांव करन आसा फाटल्या वर्सांनी टर्कींत आपलें मिसांव करन निमाणें जेजू जिवान जाल्या उपरांत स्वर्गार सोडून गेल्या उपरांत मोरी माई आपल्या जुवांव आपल्या सिसा जुवांव सांगता त्या एफेजांत रावल्लो जागो आनी त्याच जाग्यार एक श्रायन तें जावन आसा आनी त्या पुणतळांत आपलो वावर करन आतां मुखार मुखलें ताचें मिसांव
तार्सूस सांप पावलोच्या मिसांव गांवांत सांप पावलो जल्मल्ल्या त्या गांवांत तार्सूसांत आपले मिसांव कावंत करता देखून सांत वर्साची वर्ती बेसांवां तांचेर मागून वर्ते मिसांव ताच्या हातांत आसा कशें सांप पावलोन सुवार्ता परगट केली तें लोकांक आनी त्याच प्रमाणे जायत्या क्रिस्तांव मुस्लीम भाव थंयसर आसात जेजू क्रिस्ताची वळख जायत्या लोकांक दिवन तांणी जेजू स्वामी सोडवणदार म्हणून वळखून घेवच्या मरिफात सांत पावलोच्या मेटांनी चलोवंक तो सांत पावलो तांकां आदार दिवं सांत लोरेसांचे पासून मागोवंक बरी माय तांची विशेश तरान जतन घेवन दी म्हूण मागता मुखले मिसांवांक बरें मागता आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं ह्या जाका लागीं मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गींच्या सर पदवेधरा बापा आमी तुका अर्गां दिता सांत लोरेसा मरिफात ह्या पवित्र तळार विविध रितीन दान दिल्ल्या मुर्दोम पिरजेन अर्गां मुर्दोम पिरजेन जेवणाचे वंतिके जेवणाचे प्रायोजक दिवन साकारशिल्ल्या सर दानी पासत सांत वर्साच्या भक्तिका पासत विनाती कर ह्या वातीचो उजवाड तांकां सर तरसो काळोख निवराव तांच्या कुटुंबाक तो उजवाड फांकोवंक तांच्या काळजा मोलाच्या आत्रेक फळादीक करूंक आनी ह्या मरिफात सांत लोरेसा मरिफात देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर लाभो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयची पिरजेंत विल्सिटा बार्बोजा कालात्तूर विल्सिटा बार्बोजा कालात्तूर. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां बेल्सी गोवियस बँगलोर बेल्सी गोवियस बँगलोर सोहन डिसोजा पांगळा सोहन डिसोजा पांगळा आग्नेस सिक्वेरा बँगलोर आग्नेस सिक्वेरा बँगलोर आयरीन मैलॉत बँगलोर आयरीन मैलॉत बँगलोर विनोद प्रकाश नोरोन्ना USA विनोद प्रकाश नोरोन्ना USA रौनक फ्रांसिस रेबेल्लो कुंदापुर रौनक फ्रांसिस रेबेल्लो कुंदापुर फ्रांसिस नोरोन्ना हसन फ्रांसिस नोरोन्ना हसन वेलांकणी बोट्स पेरमन्नूर वेलांकणी बोट्स पेरमन्नूर झिजो डिसोजा पांबूर झिजो डिसोजा पांबूर नाव नाका उडपी विक्टर वेरोनिका अरान्ना मूडबेळ्ळे विक्टर वेरोनिका अरान्ना मूडबेळ्ळे. आयचे मुर्तोमो प्रवीण झीना पत्रावो हिरगान प्रवीण झीना पत्रावो हिरगान सोफिया सुवारीस कटपाडी सोफिया सुवारीस कटपाडी. कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी ह्यो वाती स्विकार करच्यो. मोगाळ पात्रोड आमच्या सांत लोरेसा पावल्या भक्तीक तुझ्या पायांत तळा उपकार तुझे नियळ पाठव अर्गा पाव म्हूण मागता चिले पयरां तुझ्या. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे हे जैते बंद मार्तिरा सांत लोरेसा आवडता खातीर कठीण कट सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कलतें मागणें वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरशेन आयल्या जिओ बोवाट थेट बरवसो देवा सगळे आमच्या पेल्यासो करमोक आमकां चोंडी आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळ शंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें कलतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पाव शंकर अनबावर्त्यांक आनी बावर्त्यांक पळयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शंकर
तुज्या बळादेक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गस आनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात विजा लाभल्या पासत एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळिल्ल्या खातीर 5 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर मोतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर खाजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर बरी सैरीक फावो केल्ल्या खातीर बरी बैलाकी फावो केल्ल्या खातीर पांयांत आसली एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर इस्रायलांत काम फावो जाल्ल्या खातीर पॉयंट बऱ्या जाल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर जायते उपकार लाभल्या खातीर देवाक अर्गां दितात अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका हर्षिता तुका सोम्या जेजू हर्षिता तुका जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या ये सांत लोरेस बापा तुझ्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर सर्गींच्या देवा बापाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्या सांगता आमी अर्गां दिता आमकां मेळिल्ल्या सबार उपकारां पैकी हो उपकार आमी नियाळता आनी तुजी कृपा जोडता आनी मुखारी सान लोरेसा मरिफात आमकां उपकार लाभो म्हणून तुजे लागीं आमी परतता सर आमची त्या सावा सांत लोरेसा मरिफात सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवया 250 आनी 2 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 185 जाणांक कुटुंबांक शांती समाधान मेळोंक 40 आनी 5 जाणांक बरी सैरीक लाभच्याक 20 आनी 7 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक 87 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक 11 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक 25 भुरग्यांक शिकल्ले मोतींत उरोवंक 8 भुरग्यांचे हर्ट राग पयस सरूंक 140 आनी 3 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक 4 भुरग्यांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावोंक 83 जाणांक बरें काम मेळोवंक 6 भुरग्यांक सदां मिसाक येवंक मौन मेळोवंक 11 जाणांक विजा लाभोवंक 11 जाणांक 14 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर 8 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जावचे खातीर 30 आनी 4 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळचे खातीर 21 जाणांचे काजराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर 11 जोड्यांचे काजरी जिणी बरी जावन उरचे खातीर 8 जाणांचो फुडार बरो जावचे खातीर 12 जाणांक वायट चिन्नां मोतीक येवची पयस वचे खातीर 25 जाणांचे घर जागेचे समस्या परिहार जावचे खातीर आतां आमी गितार मरिफात सर्गींच्या बापा लागीं मागया पान संको 133 ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಮಗನೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ सांत लोरेसाच्या मजतीन 11 जाणांक गरजा गो बऱ्या मोला विकून वचोंक 9 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 12 जाणांक कामाल पिवण येता सुटका मेळोवंक 11 जाणांचे रीण फारीक जावंक
16 जाणांचे भांगर आनी पयशे फाटीं मेळोंक 68 जाणांची तरेची कुडीची पिडा गूण जावं 7 वर्साच्या मजतीन 18 तोंडार पडिल्ली काळी कथा माजोवंक 15 जाणांची एलर्जी गूण जावं 5 जाणांचे पयशे फाटीं मेळोंक पायल्स पिडा गूण जावं 9 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं 4 जाणांची आंगाची करज रक्ताची एलर्जी तेगांची अस्थमा 2 जाणांची मूलव्याधी पिडा 14 जाणांची गांठी दूख 7 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा 11 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोंक 9 जाणांचे डायबिटीज BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं पायल्साचें लेजर ऑपरेशन सक्सेस जावं 4 जाणांचे युरीन इन्फेक्शन गूण जावं निजेर पडले गाय गूण जावं तेगांच्या पांयांतले किळे नापय जावं मासीक स्राव बऱ्यान जावं 7 जाणांची भाडदूख तेगांची थायरॉयड पिडा 4 जाणांची मायग्रेन 5 जाणांची कानदूख 9 जाणांची शिरांची पिडा PCOD समस्यो तेगांची किडनी पिडा 7 जाणांचे पेंकट दूख तेगांचे लिव्हर पिडा गर्भकोशाची पिडा 4 जाणांचे बेपयस जावं 6 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावं 2 जाणांचे डिप्रेशन तांणी भायर येवंक चोरी जाल्ले भांगर मेळोंक गोमट्यार आशिल्लो गुळो नापयस जावं PhD प्रोजेक्ट मेळचे खातीर मागतात प्रत्येक ते साव पासत मागतात 2 भुरग्यांक ती असली ADHD समस्या परिहार जावं नॉर्मल जावचे पासत लुकेमिया पिडेचें ट्रिटमेंट बऱ्यान जावं गर्भकोशांतलो गेड्डे नापयस जावं एका भावाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं प्री मॅच्युअर भुरग्याची आवयची बरी भलायकी तांकां मेळोंक एका भावान पयल्यांच्या बरी सुडाळ उलोवंक रॉबर्ट म्हणल्या भावाची भलायकी बरी जावचे खातीर आनी जायतीं तेसांवां हांगासर दिल्यान त्या तेसांव पासत आमी मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಬಸಿಲಿಕದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಜರಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸುರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವೀಗ ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचे येवन बगे मरण मरून सर्गात तुझे संगता ससना देवा वळसचे बाग आमाचो मेस्तां कर. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. सोरीस पडतो ग्रास आमकांनी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुर्शिदां तशी आमची बदकां मुगोस नेमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां. सांत लोरेस मार्तिराम पसत विराधीक क्रिस्तच्या मुसोण्याक आमी फावसावच्या खातीर प्रार्थया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हूण लालन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. सर्गीच्या बापा आमी मागता आमा समेस्ताची पिडा शिडा गूण कर. एक ना अनेक तरेन आमी पिडेन कश्टात.
तुज्या पुता मरिफात सोडवण लाभली पिडा शिडा गूण जाली आपल्या कुडी रक्तान ताणें आमचे गाय गूण केले आपल्या रक्तान आमकां विकतें घेतलें आमची पातकां बक्षिलीं आनी ह्या मरिफात कुडी आत्म्याची भलायकेनी घटाय दिली सान लोरेसा मरिफात आमकां सोमेस्तांक आनी कोणा पासून आमी मागता तांचेर सोमेस्तांची पिडा शिडा गूण सोर दी जेजूच्या आमोलीक रक्तान पिडा शिडा गूण जावं दी ताच्या आमोलीक गायांनी पिडा शिडा गूण जावं दी म्हणून आमी आतां ह्या घडये प्रत्येक तरान मागया सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सशी पावोन दी सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे इसरे आसूं प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वाची साकराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्यक्ष मदतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पसारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमकां तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयल्यान तो रावो आनी तुमकां शांती दिवं सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आज जायतीं जाणां भुरगीं हांगासर आसात ह्या भुरग्यांचेरय तो जाणवायचो पवित्र आत्मो येवं दी शिकप शिकोवंक तांच्या बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी तांकां वाडोवंक तोच पवित्र आत्मो तांकां घटाय दिवं ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची कृपा भरपूर मापान वाडोवं दी ह्या पवित्र तेलान मागलेल्या मरिफात ह्या भुरग्यांक सगळें सर तरांची पिडा शिडा गूण जावं दैवीक स्पर्श आमकां मेळो दी म्हणून आमी सोमेस्त उबे रावया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तोच पवित्र आत्मा आमकां घटाय दिवं हांगासर हजर आशिल्ल्या हर एकल्याचेर तो देवोन येवं बळवंत करूं सक्तेवंत करूं आमच्या भुरग्यां मळाक तो आशिर्वाद दिवं कितें आमी मागोवन आयिल्ल्या मागोवंक आयिल्ल्या ती सगळे फळादीक जावं दी म्हणून देवाच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनु ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोन तूं आयलो आमची ताण बागोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये आमची ताण बागोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवानो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये
तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत सैतानाचे सक्तेर सई सोडू तुझ्या सक्तेन सैतानाचे सक्ते सई सोडू तुझ्या सक्तेन पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवान ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात देवान ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात पीडेच्या वेळा कष्टाच्या काळा पीडेच्या वेळा कष्टाच्या काळा शांती समाधान आमकां लाभून गुण कर पवित्रत्म्या शांती समाधान आमकां लाभून गुण कर पवित्रत्म्या पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात देवानो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗೆಂದು ವರದಾನ ನಮಗೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುನೆ ಎಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಅದ್ಭುತ ಸೋವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೋರಿ ಆಶೀರ್ವತಿ ಆಮ್ಕಾ सुचा पवित काळजा आमा सर्वा दे तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.